कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड दिल्लीत आंदोलनाक सुरुवात झाल्या। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सोमारा सकाळी हे आंदोलन चालू झाला। या आंदोलनात कारापूरच्या लोकांवांगडा काय सामाजिक वावुरपी आणि गोय आम आदमी पक्षाचे मुखेली वाल्मिकी नायक वांटेकार जाल्यात। दोन 2006 वर्सा गाजिल्ल्या मंदार सुल्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात आरोपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला। राज्य शिक्षा पुरावलोकन मंडळाच्या शिफारसी उपरांत या प्रकरणाचेर न्यायालयात सुनावणी जातली। आता या तिघाच्या सुटकेविषयी उच्च न्यायालयाच्या निमाण्या आदेशाकडेन सगळ्यांची नदर आसा। कोळवाच्या उच्च माध्यमिक शाळेत शिकपी दोन चलयांनी आयर्न फॉलिक ऍसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला। दोनूय चलयो मूळ आसामाच्यो देखून स्कुलांत गुळ्या संबंधी सुचोवणी कोंकणीन दिल्ले खातीर ते समजूंक शकली ना। तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी एक गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो। त्या उपरांत तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेच म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो। भलायकी स्थिर आसून तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणाक दवरल्यात। आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 3 महिन्यांत गोंयांत उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना। हाका लागून गोंयची आर्थिक स्थिती घटमूट आनी योग्य आर्थिक व्यवस्थापन दिसूं येता, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। सोमारा जाल्ले वित्तीय आढावो बसकेत केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाची 100% अंमलबजावणी करपाच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यात। तशेंच नागरिकांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान चड कार्यक्षम आनी दर्जेदार सरकारी सेवा दिवपाचो निर्देश संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिला। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्याच्या बसकेत जिल्लो पंचायतीक चड अधिकार दिवचे असो थाराव पास केलो। हो थाराव सरकाराक धाडला, अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ गांवस देसाईन सांगले। सोमारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्याची बसका जाली। ह्या बसके उपरांत अध्यक्ष उलयलो। वाझे तरवळा शिरोडेच्या पोरतून एक फावट MRPL प्रदूषणाच्या प्रश्नाविषयी थळावे खुबळ्यात। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान MRPL प्रकल्प पोरतून सुरू करपाची परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पयली या कागाळीची नोंद घेतले तरी आमच्या नेमाचे उल्लंघन झाले। नितळवाळे थळाव्यांची भलायकी आणि सान भुरग्यांचे हेर प्रश्न तसेच पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आम्ही झुंज चालूच उरतली, अशें थळाव्यांनी सांगले। मुरगांव मतदारसंघात 4000 चौखण मीटर प्लॉटाचेर 20 खाटींचे हॉस्पिटल बांदतले, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान जाहीर केला। 26 जुलयाक मुख्यमंत्री सावंत हांच्या हस्तुकी आणि मंत्री विश्वजीत राणे, GRTCचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांच्या हाजिरेत या हॉस्पिटलाचो बुनियादी फातर बसयतले, अशें प्रकल्पाच्या सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार आमोणकरान सांगले। या हॉस्पिटलाक लागून भलायकेच्या सुविधांनी सुदारणा जातली, अशेंय तांणी सांगले। पावसा पयलीं धोकादायक आशिल्ली झाडां कातरून उडोवची असो आदेश वेगवेगळ्या खात्याक सरकारान दिला। तशेंच ह्या कामाक लागपी निधींचे वांटप केल्ले। तरी लेगीत सांगे ते उगव्या महामार्गाचेर वचपी धोकादायक झाडां कातरपाक सांगेच्या भौशीक बांदकाम खात्याक आपेस आयिल्ल्यान पंचायतीन स्वता धोकादायक झाडां कातरपाक सुरवात केली। दक्षिण गोंयांतल्या बेताळवाटी वाठारांत सोमारा खासा ग्रामसभा जाली। या ग्रामसभेत कलम 39A खर विरोध केलो। हो कलम रद्द करपाचो थाराव पास केलो। तशेंच हो कलम बेगोबेग रद्द करपाची मागणी लोकांनी केली। तशेंच गावातली आणि राज्यातली खंयचीच शेतजमीन हेर कसल्या वापरा खातीर रुपांतरीत करची न्हय, ती मूळ स्वरूपात कायम दवरची, अशी मागणी केली। हो थाराव संबंधित प्रशासनाक धाडटले, अशेंय थळाव्यांनी सांगले। दिवचले जावपी प्रशासकीय इमारत प्रकल्पाक ऑडिटोरियम ही कल्पना चुकीची आसा, अशें आदले आमदार नरेश सावळ हांणी म्हणला।
प्रशासकीय इमारतीत ऑडिटोरियम नाकाच, स्वतंत्र ऑडिटोरियम बांदचो अशी मागणी दिवचल बचाव समितीन केली। हे विशीं सोमारा तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिला। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। आशवेच्या भूमिका देवळाच्या वाठारात दुबावीत रितीन हालचाल करतना पंजाबातल्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक पुलीस पेट्रोलिंगा वेळार मांद्रे पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। अमृतसरात ताच्या आड खून आणि शस्त्र कायद्याखाला गंभीर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचे स्पष्ट जाले। आरोपीक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहितेचे कलम 35 खाला अटक केल्या। सध्या पंजाब पुलिसांचो पंगड गोंया येवपाक भायर सरला। राज्यात उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतल्याचे दिसून येता। फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। मजगती पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारांमदीं हुस्को निर्माण जाला। दुसरे वटेन राज्यातल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो सध्या समाधानकारक आशिल्ल्याचे मुखार आयला। कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड दिल्लीत आंदोलनाक सुरुवात जाल्या। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सोमारा सकाळी हे आंदोलन चालू झाला। या आंदोलनात कारापूरच्या लोकांवांगडा कांय सामाजिक व्यावुरपी आणि गोय आम आदमी पक्षाचे मुखेली वाल्मिकी नायक वांटेकार जाल्यात। सांग्या रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक भिरांकूळ उजो पेटलो। सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धन्यांनी सांगले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानात पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात, हाका लागून हो उजो लागला आसूं येत असो आरोप थळाव्यांनी केल्ल्याचे कळटा। मात उजो लागपाचे नेमके कारण स्पष्ट जावंक ना। उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। सुदैवान या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना। केपें तालुक्यातल्या शेल्डे वाठारात खाजगी सुवातेर केल्ले अतिक्रमणाचो मुद्दो मुखार आयला। उत्तर प्रदेशाच्या एका टायल्स व्यावसायिकान खाजगी जाग्यार कोणाचीच परवानगी न घेता अतिक्रमण केल्याचो आरोप शेल्डेच्या गांवस देसाई फॅमिलीन केला। या प्रकरणाची बेगोबेग चौकशी करून संबंधितांचेर खर कारवायेची मागणी केल्या। भारतातल्या कांय वाठारांनी परतून कोविड-19 दुयेंती वाडत आसात। ताका लागून हुस्को निर्माण जाला। आंध्र प्रदेश आणि मुंबईच्या नवे दुयेंती सापडल्यात। आंध्र प्रदेशात फाटल्या सप्तकात 2 जाणांक मरण आयला आणि सध्या 8 सक्रिय दुयेंती मेळ्ळ्यात। भलायकी अधिकारी बारीक नदर दवरून लोकांक सादूर रावपाचो आणि सुरक्षेची जतनाय घेवपाचो सल्लो दितात। थायलंडाची राजधानी बँकॉकात एका पबात सोमारा सकाळी व्हड उजो लागलो। या घडणुकेत उण्यांत उणे 27 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 63 जाण जखमी जाले। जखमी मदल्या जायत्या जाणांची भलायकी गंभीर आसा अशें
कळपाक येता। थायलंडाच्या प्रधानमंत्री मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो पुष्टी करून उज्याच्या कारणाची चौकशी करपाचो आदेश दिला। मिसाइल्स आणि ड्रोन हल्ल्यान इराण आणि अमेरिकेमधलो संघर्ष चड खर जाला। केशम जुव्याचेर 10 ते 11 मिसाइल्स देवले असो दावो इराणान केला, जाल्यार थळाव्या अधिकाऱ्यांनी दुस्मानाचे प्रोजेक्टाइल्स थंय पडल्यात अशें सांगले। अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी होर्मुझ समुद्रालागी आणि बंदर अब्बास, बुशहेर आणि सिरिक हांगाय हल्लो केलो। ताका जाप दितना इराणान मध्य उदेंतल्या जायत्या देशांतल्या अमेरिकन तळांचेर लक्ष करून परतून एक फावट होर्मुझ समुद्रांनी बंद केल्या। काँग्रेसीच्या प्रचारात राहुल गांधी नाशिल्ल्यान पेपर लीक प्रश्नाचेर भाजपान प्रश्नचिन्ह उबे केले। भाजपाक प्रवक्ते शेहजाद पुन्नवाला हांणी राहुल गांधी ह्या कार्यावळीत नाशिल्ल्यान ताचेर टिका केली। राहुल गांधीक विरोधी पक्षाचे फुडारी म्हणचे बदला पर्यटन फुडारी म्हणपाक जाय अशें तांणी म्हणले। भाजपाच्या ह्या उलोवपाक काँग्रेसीन अजून जाप दिवंक ना। जम्मू काश्मीरातल्या बारामुल्ला जिल्ह्यात सोमारा सकाळी सौम्य भूकंप जाल्ल्याचे जाणवले। नॅशनल सेंटर फॉर सिम्युलॉजी म्हणण्याप्रमाण हे भूकंप रिक्टर प्रमाणात 3.6 इतलो आशिल्लो। सकाळी 9 वरांचेर सुमाराक भूकंप जाल्ल्यान जमिनी सकयल 10 किलोमीटर अंतराचेर हो भूकंप जाल्लो। आतां मेरेन व्हडलेशें लुकसाण वा जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। पुण्यातल्या कोयर ते उर्जा प्लांटातली सोडवणूक कार्यावळ 83 वर उपरांत सोंपल्या। रेस्क्यू पंगडांनी निमाण्या बेपत्ता जाल्ल्या कामगारांची कूड कोळशांतल्यान मेळयली। हाच्या वांगडाच प्लांट कोसळिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 9 जाला। आता अधिकारी ह्या दुःखद अपघातांचे कारण सोदून काडटात। गोरखपुरात समाजवादी पक्षाचे फुडारी अरविंद उपेंद्र शुक्ला सयत 3 जाणांक अटक केल्या। राम देवळाच्या देणगी प्रश्नाविशीं वादग्रस्त पोस्टर परवानगी नासतना लायिल्ल्यान हांकां अटक केल्या। ह्या पोस्टरांनी सरकाराकूय लक्ष केल्लें अशें पुलिसांनी सांगले। आरोपीक बंदखणीत धाडल्यात आनी फुडली चौकशी सुरू आसा। राम देवळाच्या देणगी चोरी प्रकरणाची चौकशी करपी SIT निमाणो अहवाल दिवपाची तयारी करता। सरकारान थारायिल्ली 15 जुलय मुजतवाड पयली चौकशी पुराय करपाक पंगडाक फक्त 2 दीस उरल्यात। अधिकारी बेगीनूच निमाणें निरीक्षण सादर करतले अशी अपेक्षा आसा। SIT अहवालाचो नियाळ घेतले उपरांत फुडली कारवाय जातली। फाटल्या 4 वर्सांत भारतीय रेल्वे AC डब्यांतल्यान बेडशीट, टॉवेल, ब्लँकेट्स, उशी सयत 1.27 कोटी परस चड बेडरोल वस्तू चोरल्यात। RTIच्या अहवाला प्रमाण जानेवारी 2022 ते मे 2026 ह्या काळात ही चोरी जाल्ली। ताका लागून 104 कोटी परस चड लुकसाण जाला असो अदमास आसा। फेस टॉवेल सगळ्यांत चड चोरी करून व्हेल्ली वस्तू, ताचे उपरांत बेडशीट आनी पिलो कवर। रेल्वे कंपनीन ह्या प्रश्नाक गंभीर हुस्को म्हणला आनी अशी चोरयोच्यो जावच्यो न्हय। महाराष्ट्र सरकारान राज्यभर सत्यापन प्रक्रिये उपरांत 92 लाखांवयर बायलांक लाडकी बहीण येवजणेंतल्यान काडून उडयल्यात। सक्तीचे eKYC पुराय करूंक नाशिल्ल्यान सुमार 62 लाख लावार्थ्यांक काडून उडयले, जाल्यार हेरांक अपात्र थारले। पात्र बायलांक म्हयन्याक 1500 मजत दिवपी ह्या येवजणेंत आतां सुमार 1.5 कोटी लावार्थ्यांचो आस्पाव जाता। फक्त पात्र बायलांकूच फायदे मेळचे हे खातीर सत्यापन केला अशें सरकारान सांगलें। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक